जायका लाचखोरीचे केशीत लुई बर्जर कंपनीचो आदलो अधिकारी जेम्स मॅकलंग शुक्रारा पणजे कोर्टामुखार हाजीर जालो ना। आता आरोपी मॅकलंगा आड प्रोक्लेमेशन नोटीस काढल्या। ही नोटीस अमेरिकेत वॉशिंग्टनातल्या खबरापत्रांनी जाहीर करतले म्हूण क्रायम ब्रांचीन ट्रायल कोर्टाक सांगला। कोर्टान केस 23 नोव्हेंबराक दवरल्या। पणजे प्रिन्सिपल जिल्लो आनी सेशन कोर्टान लुई बर्जर कंपनीचो आदलो अधिकारी जेम्स मॅकलुंगा आड प्रोक्लेमेशन नोटीस काढल्या। जायका लाचखोरी प्रकरणात जेम्स मॅकलुंगाक कोर्टान हाजीर रावंक सांगिल्लो। शुक्राराय तो आयलो ना। मॅकलुंगाच्या भारतांतल्या खबर आशिल्ल्या पत्त्याचेर नोटीस धाडिल्ली म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगला। त्याच प्रमाण गोंयच्या आनी देशांतल्या कितल्याशाच खबरापत्रांनी नोटीस दिल्ली म्हूण क्रायम ब्रांच सांगता। जेम्स मॅकलुंग चड करून अमेरिकेत वॉशिंग्टन आसा म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगला। ताका लागून जायका लाचखोरीचे केशीत कायदेशीर कारवाय सुरू करपाक क्रायम ब्रांच मॅकलुंगा आड थंयच्या पेपरांनी प्रोक्लेमेशन नोटीस दितली। वॉशिंग्टनातल्या पेपरांनी नोटीस दिवंक 6 सप्तकांचो वेळ दिवचो म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टा कडेन मागला। कोर्टान क्रायम ब्रांचीक मागिल्लो वेळ दिवन केस 23 नोव्हेंबर मेरेन फुडें धुकल्ल्या। जायका लाचखोरी केशीत जेम्स मॅकलुंगा बरोबर आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी आदलो PWD मंत्री चर्चिल सह आरोपी आसात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।